नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुम्ही सगळे येवकार. सद्याक पुराय गोंयांक एक आवाज येता की रोमी कोंकणीचेर अन्याय जाला आनी रोमी कोंकणीक ताजी फावो ती सुवात दिवपाक जाय. ताका लागून राजभाशा कायद्याक बदल करपाक जाय. आनी वेगवेगळी मतां उक्ती येतात. रोमीचे लोक म्हणटात आमकां हे अधिकार आमकां मेळपाकच जाय कारण आमचे अन्याय जाला. दुसरे वटच्यान नागरीकचे जे समर्थक आसात ते म्हणटात की आमी रोमीचेर कांय अन्याय केलो ना, रोमीक सगळे जे सोंपेपणान दिवपाक जाय तितली आमी दिल्या. फकत राजभास कायद्याक भितर जे आसा त्या प्रमाण एकच लिपी कायद्याक बसपाक शकता. ताका लागून तो कायदो केला आनी तो कायदो गव्हर्मेंटान केला. तातूंत भितर अल्पसंख्याक म्हणजे सारकेंच सांगपाक क्रिस्तांव आमदार तेन्ना ते कायदो पास करपाक आशिल्लो. सो कायदो आमचो 1987 तो पास जालो. आनी पयर तर आमचो पर्यावरण मंत्री आनी नवेचो आमदार अलेक्स सिकेर हाणें जर म्हणलां की हो जो राजभाशेचो प्रश्न आसा तो 1987 वर्सा सोंपलो म्हणून. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी आतां चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे जुजे साल्वादोर बाब फेर्नांडीस. जुजे येवकार तुका साल्वादोर बाबाची जर वळख करून दिवपाची जाल्यार ते सद्याक जे आमचें आंदोलन रोमी खातीर चलयतात त्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे सेक्रेटरी. आनीक ते तांचे स्वताचो एक साताळे चलता रोमींतल्यान, ताचें नांव फुडारी. सद्या शेनवाराक ते भायर सरता प्रत्येक आठवड्याक. सो जुजे येवकार तुका म्हाका एक सांग, सद्याक तुमी आतां एक जी मोहीम घेतल्या ती म्हणजे आमदाराची बॅट म्हणून. तुमी 2 आमदाराक मेळ्ळे. दोनूय आमदारा कडल्यान एकल्या कडल्यान तुमगेले ते कदेल जाय काय रोमी जाय म्हण ताका मातसो ताजो हें जालो एस्टेट जालो. तो म्हणटा ही धमकी काय म्हणून रेजनाल्दान म्हणलें. दुसरो अलेक्स सिकेरान तर अशें म्हणलें की ओके तुमचें आमी आपूण आयकून घेता, तुमची जे भावना आसात त्यो आपूण सीएमा म्हऱ्याक पावयता. हे सगळें जरी आसलें तरी हो जो राजभाशेचो प्रश्न आहा तो 1987 सोंपलो म्हणटाले. सो दोनूय कडेन तुका रिस्पॉन्स मेळ्ळा तो तितलो इतलो सामको उर्बा हाडपा सारको न्ही. आनी तेय बी कित्याक लागून म्हणटा तुका हे दोगूय जाण तूं म्हणटा तशें मायनॉरिटी हातूंतले दोगूय जाण आमदार. एकलो कुट्टयेक रिप्रेजेंट करता, एकलो नुवें हें करता रिप्रेजेंट करता. आनी थंय आमचे क्रिस्तांव वोटींग सारकें इन मोठ्या प्रमाणाचेर आसा. असले हातूंतल्यान जर तुमकां हो जर रिस्पॉन्स मेळटा तुका कितें दिसता कितें हें? म्हज्या मतान पळय आमची पळय चळवळी आसा ती सगळ्या आमदार मंत्र्यांक भेट करपाची. 2 जाणांक मेळ्ळे. आतां तातूंतलो एकलो म्हणटा अलेक्स सिकेर. तो म्हणटा हो विशय सोंपलो 1987 वर्सा. आतां ना. म्हजो प्रश्न तशेंच हाका आमच्या रेजिनाल्ड बाबाक ओके म्हजो प्रश्न ही तो चळवळ 1987 वर्सा राजभास कायद्यांत नगरी घालून बिल पास करून सोंपली जाल्यार तांच्या दोनूय मतदारसंघांतल्या कितल्याशाच कितें म्हणटा ते आमच्या ग्राम सभांनी थाराव पास केल्या. हे लोकांनी तांकां निवडून दिल्या. म्हणजे हो विशय आजून जितो जिवो आसा घोडे आमदार मंत्र्यांक खबर नासूं येता. आनी जेन्ना पळय आलेश बाब आमचो आलेश सिकेरा बाब पळय म्हणटा हो विशय 1987 वर्सा बिल पास जाल्यार सोंपलो म्हणटा तें म्हज्या मतान सारकें ना. कित्याक फाटली 30 आनी 6 वर्सां हो विशय चालूच आसा. कसो तो तुमकां सांगता. जेन्ना पळय राजभास कायद्यांत बिल पास जालें तेन्नाच्या दुसऱ्या दिसाक आमचो चर्चिल आनी राधाकृष्ण हेराल्डाचे हितून गेले आनी बोबाड केलो. हे मागीर चल आसून दीत म्हण तशें पालून येयलें. पूण ते उपरांत राधाकृष्णान प्रायवेट मेंबर्स बील घालें तें थंयसर भायर मारलें. ताच्या उपरांत दारगाद कोंकणी एकाडेमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो विशय घेवन फुडें वयता पूण तांचेंय धरलें ना. ते उपरांत रोमी लिपी एक्शन फ्रंट म्हणून एक जमो तयार जालो. विल्मिक्स बाब माजरेल हाच्या फुडारपणाखाल ताणें मागीर ते कोर्टा मेरेन वयलीं आनी ते कोर्टांतल्यान भायर पडले. आनी आतां ग्लोबल कोंकणी फोरम फुडें चल्ला होच विशय घेवन फुडें वचपाक. म्हणटच हो विशय सोंपला ओ काबार जाला अशें म्हणपाक जायना. पूण तुवें आतां चर्चिलाचो उल्लेख केला म्हणून हांव तुका हें करता. तुका याद करता तुका एखादी यादी आसतय बी ती. जेन्ना PDF गव्हर्मेंट जालें पयलीं 7 दिसां खातीर चर्चिल CM जालो. ताच्या फाटल्यान ताका बार्बोजाक CM केलो आनी मागीर ताका
2 म्हत्वाचे खातें दिली. एक म्हत्वाचें खातें आशिल्लें ताजे कडेन तें टुरिजम. दुसरें आनी एक हें आशिल्लें तेन्ना ताका व्हडलो हें तो राजभास मंत्री आशिल्लो, राजभास खात्याचो मंत्री आशिल्लो. आनी तेन्ना सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमचे जे हे आसात कर्मचारी आसात तांकां नागरीचे आमचे कोंकणीचें शिक्षण दिवपाचें अशें हें केल्ल्यान तेन्ना ते नागरी टायपींग तांकां शिकयल्लें. हो डिसिजन घेवपी चर्चिल. तेन्ना चर्चिलाक हें कारण केलें की ना आमचे रोमींतल्यानय हें करपाक जाय, हें जायनाशिल्लें. पण कितें आसा शेवटी हो जो विशय आसा ताका आतां राजकीय रुपाचो कितें आसता. जरूय लोकांचो पडे म्हणजे लोकांक जाय तें जावपाक जाय तरी आसतना कितें आसता जायते पडेन राजकारणी पडे आसा ते तेंको दिना, सहकार दिना अशेंच कितें त्या वेळार घडलें आसूं तुमचे आनीक सांगते आयकय, आनीक दुसरें एक हो आवाज जाता. म्हणल्यार आवाज म्हणल्यार डायरेक्ट आरोप जायना पूण अशें एक तरेचें जालां की काँग्रेसी भितर जे हिंदू हे आशिल्ले किंवा नागरीक जे सपोर्ट आशिल्ले तांणी एक कितें तरी कारस्थान करून हो राजभाशा कायद्याक भितर ही आमगेली कितें तें देवनागरी घाली असो तरेचो एक आरोप जाता. तूंय मान्य करताले. पूण तेन्ना सगळे कायदो जालो न्ही तो कायदो म्हणटा चेंजूय करपाक जाता. म्हणजे जर तसो कायदो पास केला तसो कायदो चेंजूय करपाक जाता जर सगळ्यांचे कन्सेन्सस आसा जाल्यार. एक आशिल्लें आमगे तुका फकत CMाचें नांव घेता. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा म्हणटा CM जावन गेलो. लुइजीन फालेर म्हणटा CM जावन गेलो. चर्चिल आलेमा म्हणटा CM जावन गेलो. फ्रांसीस सादीन म्हणटा CM जावन गेलो. एकल्याकय कित्याक दिसूंक ना की हे तूं म्हणटा तशें जर एक समाजाचेर अन्याय जाला आनी तो समाजाक आपूण रिप्रेजेंट करता आनी आपूण CM तांकां कित्याक दिसूंक ना हें चेंज करया किंवा हें करया कित्याक दिसूंक जाय. पण कितें आसता एक पाटी कदेलीर बसलो म्हणटच सगळ्यांक आपणाच्या कदेलाचो हुस्को आसता. हेंच दर एक राजकारणी आसा हेंच चयता हांव. तांकां आपणाची कदेलाची भिरांत आसता. पडे कितें आसता शेवटी तांकां जगपाक जाय, जिवपाक जाय म्हणटच ते कितें करता जांकां जे वाटेन मतांचो फायदो आहा ते वाटेन वता. पूण बाणावल्याक मतां सगळे क्रिस्तांवांनीच मारपाचें. क्रिस्तांवांचे आसलेले पूण कितें आहा हो पळय जो विशय आसा फक्त बाणावली पुरतो ना न्हू पाक्या गोंयचो आसा. फक्त बाणावलेच्या लोकांक घेवन तो बदलूंक जाता अशें ना न्हू. सो आख्ख्या गोंयचो तो विशय आसा म्हणून ते आतां आमी ना हें बरें आहा. एखादी जायना जाल्यार सोड असो ट्राय कित्याक जावनाका म्हणल्यार जालें तें कोणा कडल्यान राजारावा कडेन जालें फ्रॉम द ओपोजिशन. पयलीं तुगेलें क्रुजान घालप फ्रॉम द ओपोजिशन. दुसरें आनीक हें तुका जेन्ना राजभाशा कायदो पास जालो तेन्ना तातूंत भितर सुभाष शिरोडकरान एक एमेंडमेंट हाडलो आनीक मराठीकय भितर इक्वल हें दिवचो अशें तरेन ताणें हें हाडलो. तेन्ना उदय भेंब्रे लुइजीन फालोर आनी उदय भेंब्रे. लुइजीन फालोर तेन्ना गोवा काँग्रेसीचो मेंबर आशिल्लो. काँग्रेसीचो मेंबर न्ही नवेपा. आनी उदय भेंब्रे म्हणटा अपक्ष आशिल्लो. ह्या दोगांय जाणांनी सांगलें की रोमीक 10 वर्सांचे तरी ताका सुवात दिवची आनी मागीर हें करचें. पूण हो एमेंडमेंट जर आयलो तेन्ना काँग्रेसी भितर आशिल्ले विली जावं मोविन जावं सार्दीन जावं आनी कोणेच सपोर्ट केलो ना. कित्याक ना कित्याक तें तांचे कडेन विचारपाक जाय. कित्याक कितें आसता आमकां जाय आसता म्हणून ते राजकारण्यांक जाय आसता अशेंच ना. शेवटी तेंचे दबाव हाडलो जाल्यारूच तें जातलें. आनी तुमी सांगता पळय उदय बाब भेंब्रेची गजाल आनी लुइजनाची गजाल ते उठोनूय येयल्ले भायर सरून. उठोन गेल्याचो अर्थ कितें जाता पळय ना ना निमाणेकार तांगे 2 वोटां आशिल्ले. जाय आशिल्ली ती ह्या वटच्यान वोटां. हय ती कित्याक जाल नाका म्हणटा तुका ना हें तांकां विचारूंक जाय न्हू कित्याक जावंक ना तें हांव कसो सांगतलो. आतां आनी एक तुका परत तुका हांव हेंच हो आतां निमाणे कडेन हो कायदो जाला आनी कायदो चेंज जाता जाल्यार आमदारानूच चेंज करचो पडटलो. तुवें कितले ग्रामसभेक हें घेतलें कितें रेजोल्युशन घेतलें आनी कितें घेतलें. हो कायदो चेंज करता जाल्यार आमदारान करपाक जाय कारण तो विधानसभेक पास जाल्लो. आतां तुमी 2 जाणांक वचून मेळ्ळे. म्हणजे आतां तुका कशें दिसता खबर ना पूण म्हाका दिसता त्या प्रमाणे तुमकां ज्या तरेन रिस्पॉन्स मेळपा आशिल्लो 2 आमदारां कडल्यान तितलो मेळूंक ना. आतां तुमी आतोन वाजाक वचून मेळपा. आतोन वाजाचे प्रॉब्लेम कित्याक आतोन वाज सद्याक BJPक सपोर्ट करता. सो ताजे कडल्यान कितें रिस्पॉन्स मेळटलो हो म्हणटा फाल्यां तांकां 4 तारखेर कळटलो. एक आसा की तुमकां जेन्ना तुमचे 16 भितरले 2 आमदारांनी व्हडलो तितलो हें दिवंक ना आनी बाकीच्या तुमगे 14 उरल्यात. 14तले म्हाका दिसता फकत 4 जाण ओपोजिशनाक आहात. बाकीचे
10 जाण आहात ते सगळे हातूंतले रुलिंगांतले. आनी सद्याचे स्थितीक पळयलें जाल्यार बीजेपीक हे रोमी बिमी हाडून आपल्याले तकलेवयले आनीक पेज आनीक वाडोवपाचें नाका अशें आसतना तुमकां हातूंतल्यान रिस्पॉन्स कितें मेळटलो दिसता? ना रिस्पॉन्स कितेंय मेळून आमी आमची जे पळय येवजण आसा ती आमी घेवन फुडें वयतले. कितें येवजण? आमची येवजण आमकां राजभास कायद्यांत जागो जाय. कशें मेळटलो? कसो मेळटलो? कसो मेळपाक जाय पळय हे पळय कितें आसा आमी वेगळे वेगळे तरेनी वावरता. वेगळे वेगळे तरेनी तुमकां खबर आसा सुमार 50 ग्राम सभांनी थाराव पास जाले. ते थाराव आमी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज पळय आसा थंयसर धाडून दितले. सो दुसरी गजाल आमी आतां आमदाराक भेट दितात. तुमी म्हणटा 2 जाणांक भेटले 2 जाणांच्यान कांय सोंपना आनी उरल्या. सो तांचो आमकां कितें जबाब मेळटा पळय तांचो कितें जबाब मेळटा त्या प्रमाणे आमी फुडें मागीर आमची दुसरी दिशा थारायतले. बरं तुवें आतां आनीक हें केलां की लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कडेन वतला म्हणटा. तुमचें धोरण म्हणजे तुमी कित्याक इतलें लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कित्याक लागून हें करता? भारताचे घटनेंत पळय मायनॉरिटीजांक एक अधिकार दिल्लो आसा 1991 हाच्या प्रमाणे. ज्या जम्याची भास आसा संस्कृताय आसा कितें म्हणटा लिपी आसा हय तांकां आपणाची भास लिपी संस्कृताय सांबाळपाचो सगळो अधिकार आसा. सो हांकां दे शूड बी इन द मायनॉरिटी. कितें म्हणटा? दे शूड बी इन द मायनॉरिटी. हे ते जो अधिकार कोणाक आसा एक प्रदेशांतले लोक ते जर मायनॉरिटी आसात जाल्यार ताका हो मेळटा अधिकार. वी आर रिलिजियस मायनॉरिटी न्हू म्हणजे आमी. सो गोंयांक रिलिजियस मायनॉरिटी आमी गोंयांक कायद्याचे प्रमाण रिलिजियस मायनॉरिटी जर आसात जाल्यार ती मुस्लिमां कडेन. कारण क्रिश्चन इज ऑल ओवर इंडिया जर पळयलें जाल्यार कुड बी द रिलिजियस मायनॉरिटी. पूण गोंयांक जर पळयलें जाल्यार सबस्टन्शियल हे आसा न्ही. सबस्टन्शियल म्हणूंक जायना. 35% आसा. मागीर 35%चेर अनीत कशी करूंक जाता? अनीत तशें न्ही. अनिताचें काय नीत दॅट इज सेपरेट. हांव म्हणटा तुमकां लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी हो जो अधिकार तुमी आतां हें करपाक सोदतात तो हाव यू वील फाल्यां हे जर हीच जर हे कर्नाटकान केल्ली कर्नाटकाक मेळपाक शकता. कारण दे आर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी इन द कर्नाटका स्टेट कोंकणी स्पिकींग. इन गोवा जे क्रिस्तांव आसात क्रिस्तांव किंवा रोमी आतां ते क्रिस्तांव येता कारण मोस्ट ऑफ चडशे हे आसात ते आमचे रोमीक सपोर्ट करपी आसा ते क्रिस्तांव आसात आनीक नागरीक सपोर्ट करपी आतां हिंदू आसात. त्या तुका आनीक हें ना म्हणल्यार कितें. आनी तुजे काल हांव इंटरव्यू आयकला तुवें होच हीच भावना हे आयकल्या की ते हे पयलीं साकून धार्मीक डिवायडाचेर लागूनच हे सगळे अन्याय जाला हे जाला तें जाला असो तुजो बी आशिल्लो. पूण तेच ताका लागून म्हणटा आतां सद्याक गोंयांत ही जी आसा ती क्रिस्तांव आर नॉट रिलिजियस मायनॉरिटीज किंवा लिंग्विस्टीक ते मेळटा लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज. रिलिजियस मायनॉरिटी म्हणून तुका अनेक वेगळे अधिकार आसतात. हे जर भाशेचे हे करता जाल्यार तुका लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणटा. बट गोंयांत भितर क्रिस्तांव म्हणल्यार लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कारण भास ती रोमी म्हणटे वेगळी भास आनी रोमी कोंकणी म्हणटे वेगळी भास आनी देवनागरी कोंकणी म्हणटे वेगळी भास काय दोन्ही एकूच भास? दोन्ही लिपी एके भाशेच्यो. हां. सो भास एक. सो भास जर एक असल्यार तुका लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज घटनेंत आमकां लिपीचो अधिकार आसा न्हू. कितें एक सारको अधिकार मेळपाक जाय जाची पळय लिपी आसा. सारकें ना तातूंत सगळें आसता सारकें. पूण तें कितें इफ यू आर अ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी इन द स्टेट स्पिकींग लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी इन द स्टेट जर आसता तुका मेळटा. म्हणजे फाल्यां जर कर्नाटकाक हे जर तांगेली हे आसा आनी ताणें जर मागलें आपल्याक कन्नड जाय म्हणून दे कॅन गेट. हियर डिफरंट स्टोरी न्ही. डिफरंट स्टोरी म्हणूंक जायना. पळय परतूय हांव तुका भारताचे घटनेचो हें करून दिता. भारताची घटना आमकां आर्टिकल 14 सगळ्यांक एक सारको अधिकार मेळोंक जाय. सो आमकांय कितें अधिकार ना. आमी सेकंड क्लास सिटीजन्स न्हू. सो हांव कितें म्हणटा तुका सेकंड सायड हें कितें तुका जी पळय आतां वागणूक आनी जी पळय हें मेळटा आमकां इट इज एज गुड एज सेकंड क्लास सिटीजन. कितें वागणूक मेळटा? देवनागरीक कितें बरी मेळटा? रोमीक कितें वायट मेळटा? सांगपाची गजाल पळय तुमी तर आतां चोयशी जाल्यार सरकारी पावंड्यार ओके जालगांव कोंकणी एकाडेमीक ग्रांट्स दिता. कितले दिता? ओके 29 लाख अशें कितें. ताजे परस कमी म्हाका दिसता कमी कोंकणी भाशा मेळटा. कमी कोंकणी भाशा मेळटा पूण चड गोवा कोंकणी एकाडेमीक ओके. हांव म्हगेल्या तुका प्रश्न विचारता ताका लागून हांव तुका हें करपाक सांगता. कारण हांव तुका क्रॉस बी करपाक ना. हांव तुका सगळी वस्तुस्थिती कितें आसा ती सांगता.
आनी लोकांकय आमचे प्रश्न पडल्यात तांकां जर कितें जर तांचे मनाक म्हजे कडल्यानय कितें कमी जाता आसतलें किंवा तुजे कडल्यानय कितें कमी आसतलें जाल्यार आमच्या लोकांक कळून लोकांनी कितें डिसिजन घेवचा ह्या खातीर हे आमचे हे आसा भासाभास आसा. तूं म्हणटा गोवा कोंकणी अकादमीक ग्रांट्स चड मेळटात, मान्य. गोवा कोंकणी अकादमी म्हणजे सरकारी बॉडी, दालगाद कोंकणी म्हणजे सरकारी बॉडी न्ही, इट्स अ प्रायवेट बॉडी लायक जस्ट लायक कोंकणी भाशा मंडळ. कोंकणी अकादमीचो स्टाफ आसा ताका मेळटा तो गव्हर्मेंट लेवलाचो पगार. सो तांकां तो सगळो ग्रांट्स म्हणटा फकत त्या भाशेकच मेळटा, पगार बिगार धरून सगळो मेरून तो एक ग्रांट तो. सो इट इज जस्ट लायक ऑटोनॉमस बॉडी बट ऑफ अ गव्हर्मेंट. हे प्रायवेट न्ही, प्रायवेटाक आनी गव्हर्मेंटाक एक अदरवायज तियात्र अकादमी जशी स्टार्ट केला तशी तुमी म्हणपाचें रोमी स्टार्ट करा म्हणून गव्हर्मेंट लेवलाचेर. ना पण कितें आसा, ही खासगी संस्था तुमची दालगाद कोंकणी आनी तुमी म्हणटा ती ऑटोनॉमस सरकाराची, बरें आसा. आनी हांव म्हणटा पगाराचो हे अश्यो खबरो घालूं नाका न्हू, रोमीक आनी देवनागरीक एक सारके फायदे दिता म्हणून. तशें ना ती, तशें ना, तशें त्यो खबरो घालूं नाका न्हू तश्यो म्हणचे. पूण तूं जे ग्रांट्स म्हणटा म्हाका दिसता 70% ऑफ द ग्रांट गोज टू दॅट तांगेले हातूक आसतलो, पेमेंटाक आसतलो. कित्याकूय असो, पूण हांव कितें म्हणटा, पूण अश्यो नाका जाल्ल्यो खबरो काडूं नाका. एक सारकें कितें जाता चोय, सरकार देवनागरीक दिता तितलेंच रोमीक दिता म्हणलें कितें लोक म्हणटाला. मागीर प्रश्न कितें आहा तर म्हाका दिसता खंय तरी चुकीची एक संदेश येता आनी लोकांच्या मनाचो मागीर घुसपागोंदळ जाता. आनी एक तुमचो एक मुद्दो आसा, तुमी मांडटा आसतना म्हणटा अन्याय जाता न्याय, कारण आमच्या साहित्य अकादमीक जे रोमीचे जे साहित्य आसा ताका पुरस्कार मेळटा केन्ना आमचे एक जॅस बाबाक मेळ्ळा तसो. थंय रोमीचे आहा ते जर हातूंत लिप्यांतर केलें, नागरीक लिप्यांतर केलें आनी दिलें जाल्यार तुका हें मेळटा. सो बट अकादमी कितें म्हणटा की साहित्य अकादमी आमचे एक भास एक लिपी हें तांचें धोरण. सो तें जर तांचें धोरण आसा आनी हे जर सगळे टोटल इंडियन मानिल्लें आसा जाल्यार तुमकां हें कितें आहा, तुमी लिप्यांतर करून कित्याक दिनात? चोय कोंकणीक 5 लिपी आसात. हय, आतां तुमी म्हणटा साहित्य अकादमीन एक भास एक लिपी धोरण केलें म्हणटा. ओके, कोंकणीची एडवायझरी बॉडी थंयसर आसा. ओके, आतां कोंकणीची एडवायझरी बॉडी सांगतना कितें म्हणटा, एक लिपी एक धोरण ते साहित्य अकादमीचें म्हणना, ती म्हणटा राजभास कायद्यांत देवनागरी आहा देखून. ना ना ना, एक सांगता काय, कोंकणीक तेन्ना हें मेळिल्लें तेन्ना राजभास कायदो बी नाशिल्लो, ताचे पयलींच कोंकणीक रिकॉग्निशन मेळिल्लें इन हातूंत भितर, कितें आमच्या साहित्य अकादमीक मेळिल्लें. आनी तेन्ना साकून हेंच धोरण चालू आसा. देवनागरीक बी तर राजभास कायदो जाता जालो 87 आनी हे मेळ्ळें तें इन 75 मेळ्ळा. सो हो आनी तो राजभास कायद्याचो आनी ताजे फाटल्यान तूं म्हणटा ती गजाल सारकी, ताजे फाटल्यान जी हे हाजे मेळिल्ली ती राजभास कायदो पास जातकीर मेळिल्ली. म्हणजे तुमी आतां जो हे दावो करतात की राजभास कायद्याक आसा म्हण आसा हें केल्लें ना, हे 1980 आसा. हय हय, एडवायझरी बॉडीन हय तें सांगता तुका, तें ताज्या पयलीं. पूण हें धोरण आसा तें ताजे पयलीं साकून आसा, हाजे आमच्या साहित्य अकादमीचें आसा तें. साहित्य अकादमीचें तशें आसूं येता. पूण हांव कितें म्हणटा, 1981 वर्सा जेन्ना पळय कोंकणी एडवायझरी बॉडी सारकें थाराव घेतलो, जी पुस्तकां नगरी आहा तांकां तो हें मेळचो म्हणून. ओके, आतां हे जेन्ना पळय निर्णय घेतना थंयसर कितले जाण आसले, कन्नडांतले कितले आसले, रोमींतले कितले आसले, एकलो आशिल्लो. आतां नगरींतले कितले आसले? 4 जाण आशिल्ले. 4 जाणां. मागीर 4 जाण वसीसदार ते नागरीचे बिगरीत नाशिल्ले, आशिल्ले सगळे 6 जाण कोंकणीचेच आशिल्ले. कोंकणीचे आशिल्ले. हे 4 जाण नागरीचे किंवा हे 4 जाण नाशिल्ले. तो एडवायझरी बोर्ड इज फॉर कोंकणी आशिल्लो. एक जाल्यार तूं म्हणटा सगळो मान्य केलो जाल्यार बसून जो आमचो आतोन पेरेर आशिल्लो फादर, ताणें काय हाका आक्षेप घेवंक ना. मागीर मार्ता आशिल्लो फ्रॉम साल्दाना आशिल्लो, ताणें कांय हें घेवंक ना. आनी ते जर ताणें जर ठराव घेतला तो ऑन वोटिंगाचेर जावंक ना, इनॉनिमसली पास केला.
म्हणजे ताणें कितें सांगलें तें म्हाका मान्य आसा की म्हाका जर मान्य ना हांव सांगता आशिल्लो वोटींग घाला म्हणून. मागीर ते 4 तांचे वटच्यान 2 ह्या वटच्यान पडून भायर पडूं आशिल्ले आनी 4 हें जावं आशिल्लें. पूण तशेंय जावंक ना. ते सगळे 6 जाणांनी मेळून केला न्ही. तुमकां एक गजाल सांगता भितरली. हय तुम्ही म्हणटात तेमी सगळ्यांनी मांडून घेतले म्हणून. सगळ्यांनी मांडून घेवंक ना ते. ओके हां आंतोन पेरेरा फादर आंतोन पेरेरा जेन्ना पळय आयलो मागीर आयलो ताका मागी कळून आयली आनी ताणें कोणाक तरी सांगलें म्हाका माकोड केलो. ओके हां हां म्हाका माकोड केलो. पुढचे थंयसर कितें तरी वांकडें जालां. ओके एक बरें. ओके आतां म्हाका सांग कोंकणीक 5 लिपी आसा. हां एक लिपी म्हूण टावराचे बदलीक एका वर्साक पुरस्कार नगरी एका वर्साक पुरस्कार ते फकत आतां आमचे साहित्य अकादमीचे जर तितलेच पळयत जाल्यार फकत कोंकणी न्ही संताली आसा बोडो आसा मागीर सिंधी आसा हांकां आनीकय 2 भाशा आसात तांकां 2 वेगवेगळे 2 किंवा 3 भाशा. सो तिका ते करना ते एकूच भाशा खंय तरी हें केला आनी तांची ते थारायला. आनी हाका तुमी आतां पयर हांगा गेले मँगलोर ताका ते मँगलोरचेय थोडो हें आसा कारण एरिक ओझारियो जाका तुमी पयर मेळपाक गेल्ले ताणें एक कर्नाटका हायकोर्टाक एक रीट पिटिशन घाल्लें की फकत नागरीक हे म्हणटे सारकें ना बाकीचेय हांकां आसपाक जाय आसता जे आशिल्ले. आनी तेन्ना हायकोर्टान एक हें केलें की साहित्य अकादमीक सांगलें की तुमी एक बोर्ड तयार करात लोकांचें कितें म्हणणें आसा तें पळयात हें सांगात. तेन्ना परतय ती मिटींग गोंयाकूच जाल्ली 2011 जाल्ली ती. तातूंकय तेच हें केलें की आमचें धोरण हें एक भास एक लिपी हें आमचें धोरण हें नॅशनल कन्सेन्सस हाणें केलें. म्हणल्यार कोंकणी एडवायझरी बोर्डान केलें ना तें टोटल हाणें केलें. तांचो एडवायझरी बोर्ड आशिल्लो तो कोंकणीचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले ना अशें न्ही पूण ताणें थारायलें. आनी हो डिसिजन आमच्या हायकोर्टान कर्नाटका हायकोर्टान मानून घेतलो. आनी ताणें सांगलें की सो दॅट रीट पिटिशन वॉज भायर उडयलें. आतां रीट पिटिशन हायकोर्टाक जेन्ना भायर उडयतात तेन्ना तुका सुप्रीम कोर्टाक वचपाक एक हें आसता सुयोग आसता. सो पूण तो कितें आसता ताजे खातीर तुका एक टायम दिल्लो आसता. पूण ह्या हाका भितर केन्नाय हो जो हें आसा आमचें कर्नाटका हायकोर्टाचो जो निकाल आशिल्लो ताका सुप्रीम कोर्टाक कोणें चॅलेंज करूंक ना. सो ऑलरेडी तो जाला. आनी हे आतां तूं म्हणपाक शकता हे कर्नाटका हायकोर्टाक जालो आहा गोंयाक काम कित्याक काय म्हण तशेंय न्ही तें कारण ताणें पार्टी केल्ली ती साहित्य अकादमीक. सो साहित्य अकादमी म्हणटा ती सगळी ऑल ओवर इंडियाची बॉडी. सो कर्नाटका हायकोर्टान डिसिजन दिल्लो आहा की साहित्य अकादमी धोरणां सारकें म्हणून. दुसरें आनी एक तूं म्हणटालो तें विल्मिक्सान रीट पिटिशन घाल्लें मागीर तेन्नाय बी जेन्ना पयलीं तेन्ना 2 हें आशिल्लीं रीट पिटिशनां बरोबर आयिल्लीं. एक आयिल्लें रामनाथ नायक म्हणटा रामनाथ नायक म्हणटा ताणें सांगिल्लें की मराठीक स्टेटस मेळपाक जाय म्हण. दुसरें आमचे विल्सनान घाल्लें ताका विल्मिक्स म्हूण सगळे वळखतात ताणें घाल्लें आमकां मेळपाक जाय म्हण आमचे रोमीक मेळपाक जाय म्हण. तेन्ना पसून तेन्ना आनी फर्स्ट 2 वेगवेगळे आनी हें केलें तें. पूण तातूंत भितर एक जज कॉमन आशिल्लो तो म्हणटा FM रेईस आमचो मडगांवचोच तो आदोगाद ताका हायकोर्टाक हें केल्लो. आनी तूं म्हणटा तशें तो क्रिस्तांव. सो ताणें आतां क्रिस्तांव बी न्ही कायद्याची हें म्हणल्यार हाका हें केना. ताणें पयलो जो रामनाथ तातूंत तो गवई आनी रेईसान दिल्लो तातूंत ताणें म्हणलां की जो राजभाशा कायदो हें केला तो कॉन्स्टिट्युशनाच्या भायर वचून करूंक ना. ताणें आपल्याली एक काम करपाची एक पद्दत थारायल्या आनी इट इज विदीन द कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेम म्हणून ते भायर उडयल्ले. सेम तेच हाजेर विल्सनाचे बी भायर उडयले. सो इवन गोंयचे आनी हें केलां की गोंयचो हायकोर्टान कन्फर्म केला की गोंयचो जो राजभाशा कायदो आसा तो अनकॉन्स्टिट्युशनल न्ही. सो हाव यू कॅन से दॅट इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्युशनल. हातूंत 2 गजाली आसा. पहिले तुम्ही म्हणटा पळय साहित्य अकादमीन पळय ते नॅशनल लेवलाची डिबेट घेतली. हांव जाणा तुमी घेतली म्हणून. पूण कर्नाटकांत हायकोर्टांत कोणें हें घातलें रीट पिटिशन एरिकान. ओके एरिकानी आनी 2 जाण आसलेले. आतां जेन्ना पळय नॅशनल डिबेट करता तांकां आपोवंक नाका आसलें. कोणाक
कर्नाटका कोणे घातला तेका आपोवंक नासले वो बोर्डाचे आशिल्ले कर्नाटकातले बोर्डाचेर आशिल्ले रे बोर्डाचे ते कर्नाटका बिका काय ना ते कोंकणी होय फॉर साहित्य अकादमी कर्नाटक गोवा महाराष्ट्रा बी फॉर दॅम इज कोंकणी होय सो कोंकणी बोर्डाचे जे कोण आसा ते देवर पूण बोर्डाचे कोण आसलेले सी कितें आसता हांव तुका एक सरळ सांगता पळय कोंकणी एडवायजरी बोर्ड पळय आसता न्हू ताचेर जे कोण नागरीक ते मागीर रोमीतले जावं हितूंतले जावं खंयचे आमचे कन्नडातले जावं जे कोण नागरीक पळय तांकां दिता तांकां घालता बाकीच्यांक घालिना हांगा कालांगूट एक नॅशनल डिबेट केली म्हाका दिसता तुमी उलयता तितली थंयसर कोणाक आपयले जे कोण कन्नडातले जे कोण नागरीक सपोर्ट करता तांकां आपयले नोकरेंतले कोण रोमिल्ले कोण नागरीक ती एक गजाल म्हणजे थंयसर सारकें रेप्रेझेंटेशन मेळोंक ना सो वाय दुसरी गजाल तुमी सुप्रीम कोर्टाक वेलमिक्साची केस कशी भायर पडली ती सांगता तुका रामनाथ नाईकान केस धरलेली ते मराठीक तातूंत जागो मेळ्ळा राजभास्कर ती भायर पडली ओके आतां वेलमिक्साची केस आसा ती पळय तो एडवोकेट आसलो आयरिश ओके आयरिश जेन्ना पळय बॅकआउट जालो म्हणून ते केस ती थंयसर भायर पडली दुसरी गजाल म्हणल्यार तो पळय सरकाराचो पळय जो पळय आदोगाद जालो ताणें सांगलें कितें ही केस आनी ती केस कोर्टाचो टायम पळय कोर्टा भायर उडयली म्हणजे थिंगा आयकप सारकें ना बट दोज आर सुप्रीम कोर्टाक काय गेल ना कोण सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज घ्या जावना डिसिजन कोणे करूंक ना म्हणटा विलमिक्साचे भायर उडयले न्ही विलमिक्साचे कितें आसता तेणें सुप्रीम कोर्टान कित्याक चॅलेंज करूंक ना ती हांव नको पूण सुप्रीम कोर्टान वयतले जाल्यार तुका कसो आदार जाय पयशे जाय सारकें सो थंयसर ती भायर पडली ताचो आवड तसो न्हू की ती कांय जाण भायर पडल्या म्हणून तो आयरिश निमणे वगत भायर सरलो मरे घात केलो ताणें मागीर ना दॅट इज युअर प्रॉब्लेम न्ही तूं गेला प्रॉब्लेम जावं पूण मागीर तशें म्हणूंक जायना न्हू केस भायर पडली म्हणून तशी भायर पडली न्ही रे ना भायर पडली पूण इट इज नॉट बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ कायद्याक लागून न्हू बिकॉज तो आदोगाद येवंक ना ताणें तेजे म्हणजे कितें तें ताणें मागीर ज्युनियराक धाडलो ज्युनियरा कडेन तें मांडूंक जावंक ना अकस्मात ज्युनियराक धाडलो आनी हें तुजें हो आतां आर्ग्युमेंट आतां कितें हें आमी आतां सद्या कायद्याचेर उलयता ताका लागून हें आतां कायदो सांगलो अमको आतां तुका जर तो हो करपाक जाय कितें तें आमचो राजभाशा आतां साहित्य अकादमी जाता काय ना म्हणटा तेजो वेगळो हें आसा जातलें काय ना कारण ऑलरेडी एक डिसिजन दिल्लें आहा तें मानून घेतलें काय ना ते तो वेगळो आतां गोंयचो जो कायदो आहा तो जाय जाल्यार आमच्या हांकां कोण ते आमचे जर आमदाराक जाय गोंयांतल्या 40 आमदारांतले 21 आमदाराक जाय जाल्यार तो चेंज जावपाक शकता 19 जाल्यार जावचें ना सो आतां ताका लागून तुमचें कितें आसतलें आनी कितें तुमचो पळय आमी सांगलां आदीं सांगलां आनी सगल्यांक खबर आसा आमी वेगळे वेगळे पावंड्याचेर वावुरतात ताचो फोड कितें येता तो आमी पळयतले जे भाशेन आमकां फूड मेळटा वो कितें करपाची फुडें गरज आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले ना कितें म्हणजे निमाणे कडेन हें जर करतलो जाल्यार तुका बसून खबर आहा कोंकणी जेन्ना आंदोलन जालें सामकें कितले जाण आमगेले मारतील जाले तेन्ना बसून राणे हे हालपाक तयार नाशिल्लो मागीर कितें जालें ताका कळ्ळें काँग्रेसीक दिसलें लोकांचो प्रेशर इतलो वाडलो की आमचे आमदार आहा ते फुटून दुसरे कडेन वतले असो जेन्ना प्रेशर आयलो तेन्ना काँग्रेसीन राजभास कायदो केलो आनी मागीर ते मराठी काकाय बी थंड करपाक जाय म्हूण तेय भितर घाले आतां जर करतले आतां जर चेंज जालें तेंच जावपाक जाय आनी तें जातलें जाल्यार तुमगेले मनीस राजकारणां आसपाक जाय राजकारणां घेतले तुमी राजकारणांत देंवतले हे पळय जेन्ना पळय राजभास कायदो पास जालो तेन्ना आमचे मनीस थिंगा राजकारणांत नासताले नासलेले लोकांचो प्रेशर आशिल्लो तो पास जाता आतां आमी कितें करता आमच्यो वेगवेगळ्या गांवांनी कॉर्नर मिटींग चालू आसा जागृताय करपाची ओके दुसरी गजाल आमी तुका सांगता जे भाशेन ग्राम सभांनी आमी केलां तिसरी गजाल आमची आहा पळय आमी आमदारांक वचून मेळटा आमदाराचे आतां तुमी ओळख पळय म्हणटाले कदील जाय रोमी लिपी जाय हें ना म्हणटा तो म्हणून धमकी दिली म्हणटा तुमी तो धमकी दिली म्हणटा पूण तो तेश कोण घेता जाल्यार आमच्यानी काय म्हणूंक जायना न्हू ताजेर तुजी रिएक्शन आशिल्ली त्या दिसा की आतां तांकां ही भाशा दिसता असली दिसता पूण इलेक्शना वेळार तांकां आमची भाशा कितली कळटली म्हणून हांव अजुनूय तेंच म्हणटा सांगू तर म्हजो तोच प्रश्न आसा तुमी तुमचें आंदोलन ह्या लेवलाचेर व्हरतले काय म्हणून खंयच्या लेवलार
आतां कोंकणी भास जालें तेन्ना कशें जालें सारको सामको पेट जावन सारको हे जावन तें जावन निमाणे कडेन हें जालें राजभास कायदो जालो. सो हें करतले तितले त्या लेवलाचेर व्हरून हें करपाक जाय तितलें तुमी करतले. आनी आतांची जी सिच्युएशन आहा तें तुमकां तशें पोशक आसा काय म्हणून कोंकणी वेळार दोनूय ग्रूप एकठांय आशिल्ले. तूं म्हणटा नागरी आनीक हे दोगांय आतां नागरी कुशीन आसतले रोमी कुशीन आसतले. सो तुमी इतलो मेळटलो हे सपोर्ट फ्रॉम बाकीच्या हातूंतल्यान पळोवया न्हू आमी परिस्थिती प्रमाणे आमी वयता फुडें आनी कांय जायना जाल्यार मागीर एक आमकां नितीच्या दारांत वयचें पडटलें कायद्यान वयचें पडटलें. ओके. सो आमी आतां परिस्थिती कशी तयार जाता ती आमी चयता त्या प्रमाणे आमी पावलां मागता. ओके. पूण सद्याक कितें इलेक्शन लडपाचें बी तशें कितें ना तशें कांय ना तसलें कांय ना. ग्लोबल कोंकणी फोरमान म्हणटा ना तसलें कांय ना 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 आमी ही आख्खी लोकांची चळवळ करूंक सोदता. लोकांक जाय इतले ग्रामसभांनी थाराव पास जाला तो कितें लोकांक बिश्टी फकाणां म्हणून जावंक ना न्हू कितें तरी आसतलें न्हू तिका. ओके. तो म्हणजे तो विशय अजून जितो आहा. पूण तुमी आतां रोमी हाडल्यार मदीं परत मराठी घुसतलेशें दिसना तुका भितर. मराठीचें कितें आहा 1986 जी चळवळ जाली आनी 1987 जो राजभास कायदो पास जालो तितून मराठीक जागो मेळ्ळो न्हू. सो ती भाशेची चळवळ आहा न्ही. आतां आमी लिपे खातीर झुजता. ओके. सो हे आशिल्ले बाब साल्वादोर फेर्नांडीस. एकादी कोण पळयता काय एका दिसत की हे दोन वेगवेगळ्या ग्रुपांतले बसून एकमेका कडेन पूण आमी फकत पयलींच सांगलें तशें की लोकांक जर मनाक जर कितेंय ह्या वटच्यान किंवा त्या वटच्यान जर कितें दुबाव आसले जाल्यार टॅक्निकल पॉयंटाचेर कितें आसल्यार पयस जावचें दोनूय वटच्यान हें जावचें ताका लागून ही चर्चा आशिल्ली. सो साल्वादोर बाब तुवें सारकें म्हणजे आमी म्हजे जे प्रश्न आशिल्ले ताका बरी जापो दिल्यात. सो आतां ही चळवळ तूं म्हणटा तशें लोकांनी जर मुखार व्हेली जाल्यारूच मुखार वचपाची ना जाल्यार ते थोडो प्रेशर हाडलो आनी हें हाडलो ताजें जाता. हे लोकांक जर दिसलें जाल्यार लोक फुडें येतले जशें कोंकणी आंदोलनाचे वेळार जाल्लें तशें लोक फुडें येवन लोकांनी तो कायदो कोण हाडलो तशें हें जातलें. पूण हातूंतल्यान एकूच आमी हें सदांच मागतात पूण हातूंतल्यान एक जावचें न्ही की कोंकणी भितर जें आसा तातूंत दोन कुडके जावचे न्ही. एक समाज वेगळो आनी दुसरो समाज वेगळो जावचो न्ही इतलेंच मागया. कारण तशें जर जालें जाल्यार तें गोंया खातीर लुकसाणाचें आसतलें. हय पूण कितें आहा तें 1987 वर्सा जेन्ना आपण राजभास कायदो नगरीन पास जालो तेन्ना ती लायन आयली. तें आतां पडटली घालचें न्हू अशें म्हणचें न्हू ती ऑलरेडी आसा. सो आतां ती बरोवन काडटली जाल्यार तेमी आमकां तेंको दिवपाक जाय बाबा वय चल. ओके. हां दोग भाव न्हू आमी झगडले आमी एके हेचे खातीर. सी आमी झगडले एके हेचे खातीर तूं निमणें काडटा आनी आमचें घेवन वयता. ओके. आनी मागीर म्हणटा तूं बारीक दिसता मरे अरे आमचें जेवण तूं खाता आनी तूं बारीक दिसता मरे म्हणटा तशें जायना न्हू तें सगळ्यांक एकसारखें मेळोंक जाय. सो ह्या आजार आमी आमची चर्चा थांबयतात. साल्वादोर बाब तूं आयलो आमची हातूंत डिबेटीक भितर आमच्या मुलाखती भितर भाग घेतलो तुवें. सो तुका देव बरें करूं. आनीक तुमची चळवळ तुमकां ती सारकें आहा काय ना म्हण तें कायद्याचें कितें आसा तें जातलें. पूण तुमी जर एक खंयची चळवळ केल्या आनी जर मागता तातूंत म्हजे खातीर म्हजे भशेन की तातूंत अशें हे ताका हरकत घेवपाक अशें कांय मुद्दे ना. सो जर लोकांक जाय जाल्यार जातली. सो ह्या हातूंतल्यान एक मागता की तुमकां तुमचें काम जशें आसा तें फुडें वचचें. आनीक जर अशें जावन जर दोनूय जर समाज एकठांय येतात जाल्यार तेंय जावचें अशें आमी मागतात. आनीक ही चळवळ हांगा ही आमची कार्यावळ हांगा सोंपयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.